माझा भाव आणि बहीण एकाय स्किमीपासून वंचित उरचो नाही म्हणून सरकार तुमच्या दारी आम्ही सुरुवात केला. आमकां जर मनशाचो विकास करपाक जाय आसत जाल्यार ताकाच लागून आमी आरोग्य तपासणी आसतली, नेत्र तपासणी आसतली, तीय आयच्या कॅम्पात इन्वॉल्व आसा. आनी म्हणून म्हटलं आमी सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम घेवन आमी तुमच्या मदीं आयल्या. चेंज ऑफ नेम, इंक्रीज ऑफ लोड, इतर लोकांचे ग्रीवन्सीस, बिलिंग इश्यूज हे सगळे सॉल्व करपाक आमी हांगा ओपन केले. खूब लोक हांगा येवन ताचे बेनिफीट घेतले. It goes to show that the government is completely approachable and even the common person can get his grievances addressed right from the Chief Minister itself. And it reassures the confidence in the government and makes the people feel that they have all the problems and grievances are actually being taken care of by the government.